नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। लडाखात भारत चीनी लष्कर परत एकामेका सामकार हवेत गोळीबार। पीएलए म्हणटा भारतीय लष्कर घुसले, भारत म्हणटा पीएलएचो आपल्याच सैनिकांक चिथावंक गोळीबार। वाळके खुनाचे केशींत एडिसन जावं येता माफीचो साक्षीदार। प्लानात आशिल्लो घडणुके वेळार ना। क्रायम ब्रांचीन सीसीटीव्ही फुटेज पसरकार, लोकांचे स्टेटमेंट घेवंक केले सुरू। प्लाझ्मा दानाक उद्देगाची मोहीम आतां मेरेन उद्देगाच्या 60 स्टाफान केले प्लाझ्मा दान। टुलिप, मार्कसन्स फार्मा, युनिकेम, ग्लेनमार्क, लुपिनाचो स्टाफ प्लाझ्मा दानाक फुडें। ईज ऑफ डुईंग बिझनेसांत गोंयची दशा। 36 राज्यांनी गोंय 19वे सुवाते वेल्यान घसरून 24वे सुवातेर। सरकाराच्या कारभाराची खरडपट्टी सुरू, उद्देगाकय मानवल्लें ना। राजपुताचे केशींत रिया चक्रवर्ती कटक, भावासयत भितर। पेडलरांकडेन ड्रग्स वेव्हाराचे आरोप, दोगांनी घेतल्यात 25 बॉलिवूड सेलेब्सांची नांवां, तेवूय एनसीबी रडाराचेर। आनी गोंयच्यो मायनिंग केशी बुधवारा सुप्रीम कोर्टांत। लीज धारक कंपन्यो आनी गोंय सरकाराची रिव्ह्यू याचिका आतां एकाच खंडपिठा कडेन। घडामोडींचेर गोंयकारांची नजर। लडाखाच्या पँगॉंग वाठारांत भारत चीनी लष्कर रातीं परत एकामेका सामकार। हे खेपो हवेंत गोळीबार। पीएलए म्हणटा भारतीय लष्कर प्रत्यक्ष ताबो रेषेचेर चीनाचे हद्दीत घुसलें। भारतीय लष्कराच्या स्टेटमेंटा प्रमाण पीएलएन आपल्याच सैनिकांक चिथावंक गोळीबार केलो। तेवटेन अरुणाचलांतल्या 5 भारतीयांचे चीनान अपहरण केलां। वेल्यान ते खंय अपहरण न्ही, अरुणाचल प्रदेश चीनाचोच। मडगांवचो ज्वेलर वाळके खुनाचे केशींत एडिसन माफीचो साक्षीदार जावं येता। कोलवाचे LIB स्टाफान खंय मुखेल आरोपी मुस्तफाचो फोन ट्रॅक केलो। ताचे वेल्यान एडिसन सापडलो आनी क्रायम ब्रांचीन बाकीच्यांक उखल्ले। प्लानांत आसलो तरी घडणुके वेळार एडिसन थंय नाशिल्लो। क्रायम ब्रांचीन त्या वाठारांतली सीसीटीव्ही फुटेज पसरकार, लोकांचे स्टेटमेंट घेवंक सुरवात केल्या। ज्वेलर स्वप्नील वाळके खून प्रकरणाच्या सुरुवातीक धागेदोरे सोदून काडपाचे महत्वाचे काम कोलवाच्या लोकल इंटेलिजन्स ब्युरोच्या स्टाफान केले। मुख्य आरोपी मुस्तफाचो फोन आणि डिटेल सोदून काडिल्ल्यान ताचे कडेन संपर्कात आशिल्लो एडिसन सापडलो। LIB स्टाफाची कामगिरी क्रायम ब्रांचीक बऱ्याक पडली। तांणी एडिसना कडच्यान म्हायती मेळोवन एक एक करून बाकीच्या आरोपींक धरले। एडिसन खंय घडणूक थळार नाशिल्लो, मात प्लानात सामील आशिल्लो। पुलिसांनी ताका अटक केल्ली ना। फक्त जाय तेन्ना ताचे कडच्यान म्हायती घेवन ताका माफीचो साक्षीदार करपाचो प्लान चल्ला म्हूण सुत्रां सांगतात। PI फिलोमिना कोस्ता आनी क्रायम ब्रांचीच्या टिमीन घडणूक थळार वचून पुरावे एकठांय करूंक सुरवात केल्या। स्वप्नील वाळकेच्या शॉपा लागसर आशिल्ल्या पसऱ्यांच्या CCTV फुटेजीचो आधार घेवन सुरवात केल्या। पसरकार आनी घडणुके वेळार आशिल्ल्या लोकांची जबानी आनी पुरावे एकठांय करपाक सुरवात जाल्या। हल्लो जाल्ल्या उपरांत स्वप्नील वाळकेक पयलीं उपचाराक लागसर आशिल्ल्या सपना प्लाझात प्रायव्हेट क्लिनिकांत व्हेल्लो, मागीर हॉस्पिसियोत। सपना प्लाझांतय वचून पुलिसांनी म्हायती घेतली। वाळकेचो खून भांगर चोरयेच्या झटापटीत जालो काय ताचे फाटल्यान आनीक कितें प्लान, ताची नेमकी म्हायती मात अजून भायर सरना। प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील। उद्देग आनी कंपन्यांचो स्टाफ प्लाझ्मा दानाक फुडें सरला। कोरोनांतल्यान भायर सरिल्लो
खासा करून फार्मा उद्देगीक स्टाफ प्लाझ्मा दान करूंक लागला. GSIचो अध्यक्ष दामोदर कोचकारान प्रुडंटाक सांगला ते प्रमाण अशे 60 उद्देगीक स्टाफान आज मेरेन प्लाझ्मा दान केला. तुलीप, मार्क्सन्स फार्मा, युनिकेम, ग्लेनमार्क आनी लुपिनाच्या स्टाफान प्लाझ्मा दान केलें. आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान रिक्वेस्ट कितें केल्लें की तांणी ते प्लाझ्मा थेरपी स्टार्ट करपाची. त्या खातीर कोण बरे आल्या तांकां प्लाझ्मा डोनेशन करपाक लायलें आनी पयल्या आठवड्यान हार्डली 2 जाणांनी कितें डोनेशन केलें. आनी एज इट इज इंडस्ट्री जे गव्हर्मेंट सांगता पळय तातूंत ऑलवेज इंडस्ट्री सपोर्टींग गव्हर्मेंट. म्हणजे खंयचे हातूंत जर कितें त्रुटी दिसून येता जाल्यार इंडस्ट्रीचे लोक फुडें सरता. आतां तुमकां खबर आसतलें फर्स्ट इंडस्ट्रीक तुलीप इंडस्ट्री जवळ 147 केसीस जाल्ल्यो आनी सगळे जाण उलयताले इतल्यो केसी वाडल्या इतल्यो केसी वाडल्या. आतां म्हाका सांगपाक तुमकां बरें दिसता की ह्या तुलीप कंपनीनूच स्टार्ट केलें आपले सगळे एम्प्लॉई जे बरे जाल्या पळय तांकां प्लाझ्मा डोनेट करपाक. आतां पर्यंत टोटल इंडस्ट्री सगळ्यांनी मेळून जवळ 60 जाणांनी प्लाझ्मा डोनेशन केलां. आनी नवीन जे बरे जाता तांकां आमी प्रमोट करता की प्लाझ्मा डोनेट करपाचें. तातूंत हे जे पॉप्युलेशनाक जे मरण येता पळय ते तरी तितले लोक वाटावतले. सो हो आमचो मेन उद्देश आसा. मडगांवचे जिल्लो हॉस्पिटल आता 3रे कोविड हॉस्पिटल. आरोग्य मंत्र्यान नव्या कोविड हॉस्पिटलाचे वेवस्थे विशीं आरोग्य सचिव नीला मोहनन, GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बानेकार, DHSची हंगामी संचालक दोतोर दीपा कुरैया आनी अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. कोविडाचे सिरियस दुयेंती GMCत आनी हेर ESI मडगांवचे जिल्लो हॉस्पिटलांत आनी फोंडे उपजिल्लो हॉस्पिटलांत अशी वेवस्था थारल्या. मडगावच्या ESI हॉस्पिटल आणि फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटला उपरांत मडगावचे जिल्लो हॉस्पिटल आता कोविड-19 खातीर 3रे हॉस्पिटल. शुक्रार सावन हे हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून चालू जातले. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन मंगळारा बसका घेवन तयारेचो रिव्ह्यू घेतलो. वेवस्था थारल्या ती अशी: 250 खाटी सयत शुक्रार सावन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल सुरू जाता. भलायकी अधिकारी, तज्ञ दोतोर, नर्सी, MTS सयत GMC आनी DHSची टीम थंय वावुरतली. एखादो दुयेंती क्रिटिकल जालो जाल्यार ताका ESI वा GMCत व्हरपाक 2 एम्ब्युलन्सी थंय कायम आसतल्यो. दुयेंतींक हाताळपा खातीर MTS स्टाफाक थंय घालतले. नव्या जिल्लो हॉस्पिटलांत कोविड दुयेंती खातीर खाटी उणे पडच्यो न्ही म्हूण एमर्जन्सी ना अशी ऑपरेशनां होल्डार दवरतले. पोन्ने हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत परत जिल्लो हॉस्पिटल म्हूण वेवस्था करतले. ताकतिकेच्या सेवा आनी स्टॅमी सेवा चालू उरतल्यो. निमाणे वर्साचे नर्सिंग स्टुडंट्सांक नॉन कोविड भलायकी सेंटरांनी घालतले आनी थंयचे अणभवी नर्सिंग कोविड पेशंटांक हाताळपाक धाडटले. MCIच्या निर्देशा प्रमाण निमाणे वर्साच्या MBBS स्टुडंट्सांक निवासी दोतोर म्हूण घालतले. हेल्थ मिनिस्टर आणि पुराय हेल्थाची टीम ही परवा पर्यंत आमचे नवीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे कोविड हॉस्पिटल म्हणून थंयसर ट्रिटमेंट जावपाक सुरवात जातली. आमी अजूनय पळोवपाक जाय की कोमॉर्बीड कंडिशन्स आशिल्ल्यांच्यो डेथ रेट हे थोडेशे स्टेटींत वाडत आसा. ही चिंतेची बाब आसा. ताका लागून हांव परत एकदां गोंयच्या सगळ्या जनतेक आव्हान करता की आमच्या कडेन सफिशियंट बेड ही कोविड केअर सेंटरांनी आसा. कोविड केअर सेंटरांनी अजूनय बी म्हणजे काल हांवें रिव्ह्यू घेतला त्या प्रमाणे 300+ बेड ह्यो कोविड केअर सेंटरान आसा. होम आयसोलेशनाक जे वता त्यांच्या घरात होम आयसोलेशनची फेसिलिटीज आसात त्याच लोकांनी घरात वयचे. बट जर घरात होम आयसोलेशनची फेसिलिटीज ना जाल्यार कोविड केअर सेंटरांनी आमच्या फेसिलिटीज आमी अवेलेबल केल्या. बट थोडेशे सायन सिम्पटम्स जरी दिसले आसत जाल्यार आमच्या कोविड केअर सेंटर किंवा चड सायन सिम्पटम्स दिसता आसत जाल्यार कोविड हॉस्पिटलांत बेगिनात बेगीन येवचें, जेणे करून आमी पळयता की जी मुख्य ट्रिटमेंट स्टार्ट करपाक जाय ती स्टार्ट करपाक उशीर जावचो न्ही. आमकां जाता तितको डेथ रेट मिनिमायज करपाक जाय, 0 डावनचेर हाडपाक जाय. ताका लागून तुमच्या सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. मात सुद्दां सायन सिम्पटम्स दिसले, जोर आयलो, खोकली आयली जाल्यार तुमी लागींच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक कडल्यान तपासून घेयात, कोविड टेस्ट करून घेयात आनी कोविड टेस्ट केल्या उपरांत जर जोर, खोकली, दमो लागपाचो उरता आसत जाल्यार बेगिनात बेगीन कोविड हॉस्पिटलांत एडमीट जायात. तुमची सगळ्यांची बरी सोय जावपा खातीर न्यू डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल हे आमी परवाच्यान कार्यान्वित करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया.
गोंयच्यो मायनिंग केशी बुधवारा सुप्रीम कोर्टात येतात. लीजधारक कंपन्याच्यो याचिका आयकुपी जुईज चंद्रचूडाचे 3 वांगडी खंडपिठा मुखार गोंय सरकाराची रिव्ह्यू याचिकाय आसतली. सरन्यायाधीशान भावटो दाखयलो. कंपन्याचे याचिके बरोबर रिव्ह्यू याचिकाय आयकुची म्हूण गोंय सरकार बुधवारा मागतलो. घडामोडींचेर गोंयकारांची नजर. वेदांता आणि गीता बाला परुळेकराची लिजांच्या काळाविशीं सुप्रीम कोर्टातली केस बुधवारा 9 सप्टेंबराक जस्टीस DY चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा आणि किनथ जोसेफ हांचे खंडपिठा मुखार सकाळीं येता. आपली रिव्ह्यू याचिकाय कंपन्यांच्या याचिकांबरोबर हाताळची म्हूण गोंय सरकाराचे यत्न. फाटल्यो 3 सुनावण्यो इतल्यारूच सुनावणी नासतना गेल्यो. सरन्यायाधीश बोबडेन निमाणे विशय तडीक लावन रिव्ह्यू याचिका जस्टीस चंद्रचूडाचे 3 वांगडी खंडपिठा कडेन दिली. आम्ही जी मागणी केल्ली चीफ जस्टिसा कडेन की आमचे जे हे रिव्ह्यू पिटिशन आसा पळय ते ह्या बेंचा कडेन कन्सिस्टिंग ऑफ जस्टीस चंद्रचूड हाजे कडेन अलॉट करपाचें म्हणून ते चीफ जस्टिसान इन प्रिन्सिपल मान्य केला. आणि आमी अशें आयकलां की ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या रजिस्ट्रीक की ही जी आमची रिव्ह्यू पिटिशन आसा ती त्याच बेंचाक दिवपाची अशें म्हणून एक इन्स्ट्रक्शन दिल्या म्हणून आमची खबर आसा. आमी आतां फक्त वाट पळयता की फॉर्मली कितें ताजें आमकां कळटा काय म्हणून. आनी जास्त करून आमकां ते 9 तारखेकूच कळटलें की रजिस्ट्रीन भितरल्यान कितें इन्स्ट्रक्शन्स आयल्या ती. सो आमी वाट पळयता 9 तारखेची. कंपन्यांच्या लीज याचिकांबरोबर जोडून कोर्टान आपली रिव्ह्यू याचिका आयकुची म्हूण गोंय सरकाराचो यत्न. कोर्टान सांगले जाल्यार बुधवाराच सरकार केशीच्या मेरिटाचेर आर्ग्युमेंटाक तयार आसा म्हूण एजी सांगता. ऍक्च्युली आमी पयलीं पासून तयार आसा मेरिटाचेर आर्ग्यू करपाक. फुल्ली प्रिपेर्ड आसा. जर कोर्टान सांगलें की त्याच दिसा आपूण आर्ग्युमेंट घेता आमचें म्हणलें जाल्यार आमी फुल्ली तयार आसा. आनी आमकांय एकदम गरज आसा की बेगीन केस जावपाक जाय. सो आमी सामके तयारीन आसा. त्या दिसा आमी ट्राय करतले ही केस आमी आर्ग्यू करपाक. ओके. असं पंचायतीचे आपल्याक पार्टी करचे म्हणून आहा पळय न्हू तेवूय बी हितूनच येतले. हय तांचे म्हणणें कोर्ट आयकून घेतलो. फाटले फावटी जेन्ना कोर्टाक ताणें सांगलें की आमचे म्हणणें आयकून घेवंक जाय म्हणून तर कोर्टान तांकां सांगलें की आयकून घेवपाक कांय हरकत ना. तुमचे कितें म्हणणें आसा तें आमी आयकून घेतलें म्हणून. गोंयच्यो मायनिंग बेल्टांतल्यो पंचायती कोर्टा मुखार लोकांची परिस्थिती मांडूंक सोदतात. गोंय सरकाराची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणटलो. वेदांताक सिनियर एडव्होकेट हरीश साळवे, गीता बाला परुळेकराक एडव्होकेट श्याम दिवाण, गोंयचे पंचायतींक विकास सिंग उबो रावतलो. कोर्टा मुखार सरकार कितें करता ताचेर गोंयच्या जाळवणदारांची नजर. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सुशांत सिंग राजपूताचे दुबावीत मरणाचे केशींत ताची साथीदार रिया चक्रवर्तीक NCBन ड्रग्साच्या आरोपा सकयल अटक केली. 3 दिसांचे चौकशे उपरांत रिया तिचो भाव शौविका बरोबर भितर. दोगांचेरय पेडलरां बरोबर ड्रग्स वेव्हाराचे आरोप. गोंयचे एक दोग ड्रग्स पेडलर आडकल्यात. रिया शौविकान खंय 25 बॉलिवूड सेलेब्सांची नांवां घेतल्यात. तेवूय NCBच्या रडाराचेर. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणल्यार उद्देग वेवसाय करतल्यांक सोंपेपणांत गोंय मूळच्यान फुडें. 36 राज्यांनी पोरूंचे 19वे सुवाते वेल्यान घसरून अंदू 24चेर पावले. मोठी बारीक धरून 23 राज्यांक गोंया परस मुखार. वाणिज्य मंत्रालय आनी उद्देगीक पॉलिसी प्रमोशन खात्याच्या आदारान वर्ल्ड बँकेन केल्लो हो स्टेट रिपोर्ट जाहीर जालो आनी गोंय सरकाराची खरडपट्टी सुरू. ईज ऑफ डुईंग बिझनसाचो अभ्यास करतना उद्देग वेवसायांत चडांत चड सोंपेपण येवचो म्हूण राज्य सरकार सुदारणा कश्यो कितें चालीक लायता ताचें मोजमाप जाता. हे गजालींत गोंय 19वे सुवातेवेल्यान घसरून 24वे सुवातेर पावले. राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेश मेळून 36च्या तक्त्यात गोंय 24वे. भारतांत ईज ऑफ डुईंग बिझनसांत फुडें आसात ती पयलीं 5 राज्यां ही. पयलें राज्य आंध्र प्रदेश, दुसरें राज्य उत्तर प्रदेश, तिसरें राज्य तेलंगण, चौथें राज्य मध्य प्रदेश, 5वें राज्य झारखंड. गोंय 24वे सुवातेर. सरकार फक्त मोठ्यो गजाली तोंडान उलयता. ग्राउंड झिरो परिस्थिती पळयल्यार गोंयच्या उद्देजकांकूय सरकाराचो हो कारभार खटकता. This year's report is more authentic. And let's face it, that all the existing industries in Goa are facing a lot of problems. They are not getting the kind of support, the kind of help that is required from the government. And this word spreads. The word spreads. None of your works are happening in time. So obviously the word is spreading and nobody is interested in coming up in Goa. Repeated appeals, repeated meetings, there is nothing that the government has done. We sympathize with the fact that the government is lacking
as far as funds are concerned. So don't give us any money, but at least stop charging for during the time when the industry didn't function. Take the case of hotel industry. Hotel industry is still not started, but did you waive off their charges? No. ऍक्च्युली 2018 गोंयचे रेटींग 21-19 राहिल्लें. हय, पण आता न्यू रेटिंगा प्रमाणे रेटिंग एकदम 24 पावला आउट ऑफ 36 सिटीज. सो इट्स ऑलमोस्ट लायक बॉटम. हय, हे ना. मेनली आमी कितें म्हणटाले पळय, इज ऑफ डुईंग बिझनेस रायट फ्रॉम जेन्ना GSIचे घेतला पळय, प्रेसिडेंट हे जाला, from that time I have been stressing on them that the governance you have to give a maximum priority. जाता तितले सगळे जे इंडस्ट्रियल ट्रान्झॅक्शन आसता पळय with the government has to be online. If it has to go only if it goes online and the time schedule is maintained, then the harassment and the corruption will stop in the government. NOC हाडपाक जर तूं आयडीसीन गेलो लोन एक्सटेन्शनाचेर जाल्यार ते इतले रडयतात, म्हयन्या 2 म्हयन्या पयशे मागतात NOC दिवपाक. दॅट शूड नॉट हॅपन. सो हे जाता तितले जाग्यार पडपाक जाय. आनी गोवा लोक येवपाक सोदता बिझनेसाक बिकॉज इट इज अ व्हेरी अट्रॅक्टीव डेस्टिनेशन. अँड इफ यू गो लायक दीस नेगेटीव, it will be very difficult to come. सीएम म्हणटा आयसोलेशनांतल्यान भायर आयलो काय सगळ्या जाळवणदारां बरोबर उलोवन उद्देगा-विशीं सगळे प्रस्न तडीक लायतलो. बट इंडस्ट्रीज रिलेटेडचे सगळे इश्यूज म्हणजे होम आयसोलेशन सोंपल्या उपरांत 18 ते 19 तारखे दीस रोखडेच ह्या सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा हांकां जाता तितके बेगीन फोन घेवन हांव डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आसतले किंवा कन्सर्न ऑल द डिपार्टमेंट्स हांकां जाग्यार घेवन इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाज्या खातीर जाता तितके बेगीन एक्सपर्टायट करून ते रिजॉल्व करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. नवीन इंडस्ट्रीज हांगा येवपाक जाय, तांकांय इन्वायट करपा खातीर जायत्यो गजाली आमी करपाचे आसा. त्या खातीर इंडस्ट्रियल सेक्टरांतल्या सगळ्या स्टेक होल्डरांक हांव मागता की बेगिनात बेगीन तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग घेवन इज ऑफ डुईंग द बिझनेस जो रँकींग डावन जाला तो परत एकदा स्ट्रीमलायन करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य लागतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धनगर समाजाक ST दर्जो मेळचो म्हूण केंद्राच्या ST कमिशनाक धाडूंक नवो रिपोर्ट. गोंय सरकारान ह्या जमातीचेर नवो रिपोर्ट करपाचें थारायलां. गोंय प्रशासकी सेवेंतलो ज्येश्ठ निवृत्त अधिकारी ND अगरवालाक सल्लागार नेमला. रिपोर्ट करूंक ताका 6 म्हयने दिल्यात. गोंयांत सध्या गावडा, कुणबी, वेळीप ह्या जमातींकूच ST दर्जो आसा. आयज आमी तेजेर सगळे जॉयंट मिटींग घेवन आज हो रिपोर्ट जो आसा आमी तेजेर खुबश्यो मिटींग जाल्ल्यो आसा आमचे मदीं. आनी आयज खंय कितें कन्क्लुजनाचे अशें येयल्ले आसात की हे जर आमी पाठपुरावो करतले जाल्यार समाज कल्याण खातें आसा तें आसाच, पूण त्याच बरोबर अशें खंय एक्सपर्ट मनशाची नेमणूक करची जेणे करून तो एक लिंक ऑफिसर आसतलो गोवा म्हणजे गोंयच्या सरकाराच्या वतीन आनी RGI म्हळ्यार तांकां डायरेक्ट लिंक आसतले म्हणजे कॉर्डिनेट करपाक, फॉलोअप करपाक. ट्रायबल मिनिस्ट्री आनी RGI मिनिस्ट्री. RGI म्हळ्यार रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया. जेन्ना गोंया साकून रिपोर्ट जेन्ना वयता तो आमी ट्रायबला कडेन दिवप आसता आनी ट्रायबल जेन्ना इनवॉल्व केले उपरांत स्क्रुटिनी करपा खातीर तो RGI कडेन वयता, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया. आनी RGI म्हणजे होम मिनिस्टरच्या अंडर येता. आनी RGI आज पर्यंत जे तुटी काडलात म्हणजे क्वेरीज जे काडून परत धाडटात ते RGI काडटा. आनी RGIन जे क्लियर केले की परत ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन येता आनी ट्रायबल मिनिस्टर मागीर पार्लमेंटाक मांडप आसता. हो फुडलो प्रोसिजर. पूण हो फुडें गेलेच ना. त्या टायमाचे RGIचे मिनिस्टर आसले होम मिनिस्टर शिवराज पाटील आनी तेन्ना तेंचे कडेन ती मिटींग घडोवन हाडून तेन्ना अशें तेन्ना म्हणजे अगरवाला ND अगरवालाक खुबशी म्हायती आसली कारणांनी विशय खबर आसा म्हणटकीर तेकाच तेजी नेमणूक करची. आतांचे डायरेक्टर आसात ते काम करतात आपले भशेनी, ते पॉजिटीव आसात, बरें काम करतात. पूण ह्या मनशांनी पयलीं काम केल्लें हाजेर खुबशें काम केल्लें. हांगसून दिल्ली पर्यंत RGI कडेन सुद्दां जे मिटींग जाल्ल्यो म्हणल्यार असले मनशांची नेमणूक जावची जेणे करून फॉलोअप करपा खातीर की डायरेक्ट गोवा गव्हर्मेंट ट्रायबल मिनिस्ट्री आनी होम मिनिस्ट्री हांचे कडेन फॉलोअप करून हें काम करपाक त्या खातीर ND अग्रवालाच्या नेमणूक केल्ली आसा. मॉरेटोरियमाची मुजत सोंपली तशी फायनान्सवाल्यां कडच्यान हप्त्यांक फोन येवंक सुरू. जुराचेर जूर, भाडी ना, पयशे खंयच्यान भरपाचे काय म्हूण विंगरवाल्यांचो प्रस्न. सरकारान खंय लक्ष घालचें. माशेलांत बस स्टँडा कडेन भाजी नुस्त्या मार्केट सुरू. आमदार दयानंद सोपटेन मांद्र्या मास्क, सॅनिटायझर वाटले. अनलॉक 4 गोंयभरच्यो एक खबरो.
विंगरवाले अडी अडचणी मांडूंक म्हूण शिरकावा जमले. भाडीच ना जाल्यार रिणाचे हप्ते कशे भरपाचे काय म्हूण प्रश्न. इन्स्टॉलमेंट मेन इन्स्टॉलमेंट हा बँकेचे फायनान्सचे. ह्या फायनान्साचेर तेंच्यांनी परत आनी इंट्रस्ट लायिल्लो हा. इन्स्टॉलमेंटाचेर परत इंट्रस्ट लायिल्लो हा तो आमकां भरूंक जायना. कोणी हांगासर 1 रुपया जोडलेलो ना. बरोबर. भाडेच ना जाल्यार भाडीच ना तर तेणी इंट्रस्ट लायला. दुसरी मेन गोष्ट ह्या म्हयन्याचे इन्स्टॉलमेंट फुडले चालू केल्ल्या. कोणाकडे पयशेच ना भुरगे खंयसून इन्स्टॉलमेंट घातले. ह्यो म्हत्वाचो प्रश्न आमचो. पण आयज जेन्ना फायनान्स कंपनी कडसून तांकां मॅसेजी येवपाक लागल्या, थोड्यांक कॉल येवपाक लागल्या आनी ते कॉल आनी मॅसेजी येयल्या कारणान आमचे हे तरणाटे आयज काचाबूल जाल्या, भियानले आसा. हे खंयसून भरपाचे पयशे? सरकारा कडेन मागणी की हे जे तरणाटे आमचे गाडयो चलयतात तुमकां तुमचेर उपकार केला ह्या तरणाट्यांनी. ह्या तरणाट्यांनी तुमचे कडेन येवन जॉब मागोवंक ना, ते स्वताच्या पांयार उबे रावल्या. सो आमी सरकारा कडेन मागणी करता ह्या तरणाट्यांक सरकारानूय मदत करपाची गरज आसा. जितल्यो फायनान्स कंपनी गोंयांत चालीक लागल्यो त्यो तुमचे परमिशन घेवनूच हांगा चालीक लागल्या. म्हणजे सरकाराचे हेंचेर नियंत्रण आसपाक जाय आनी आसा. माशेलात बस स्टँडा फाटल्यान भाजी नुस्त्याचें मार्केट सुरू. भायरचे कोण बसता जे 2-2 म्हयन्याचे वेंडर आसता जावं टेम्पररी अशे जे वेंडर आसा तेंचे आमी हें करता. पूण एकूच रिक्वेस्ट आसा की फाल्यांच्यान रस्त्यार बसचे न्ही. कित्याक जे 6 वर्सां येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स रेडी जावन उद्घाटन जावन आशिल्लें म्हणून आयज ती गर्दी जाताली. पूण आतां हांव लोकां कडेन वचता की फाल्यां पंचायत काडून गेले जावं सरपंचा कडेन गेले मिनिस्टरा कडेन गेले हें करूं नाका. कृपा करून म्हणजे सगळ्यांक एक मागणी आसा की जो आपापलो एरिया जी आपल्याक डिमार्केट करून दिल्ली आसात तेजो सकयलो वयलो सगळो जागो जो आसा तो तुमी स्वता मेंटेन करपाची गरज आसा. जितले बरें तुमी मेंटेन हें निवळ दवरतले मार्केट किंवा जितले सुशोशीत दवरतले तितलेंच गिरायक तुमचें चड वाडटलें. कारण खंयचो आयज गिरायक जो आसा जो कोण माल व्हरपाक येता ताका खंय तरी पावल घालता आसतना ताका बरें दिसता काय वायट दिसता हें तो पयलो विचार करता. आमदार दयानंद सोपटेन मांद्र्या मास्क आनी सॅनिटायझर वाटले. आतां नो डावट सरकार कोटींनी पयसो खर्च करता जनतेच्या सुरक्षिते खातीर. पयसो खर्च करता पण जनता आमची काही जनता आयकाच नात. म्हणजे स्वताचे पडलेले ना आनी दुसऱ्याचे तांकां पडलेले ना. ही कोरोना व्हायरस हे असो आहा हांवें सांगपाची गरज ना की तो केन्ना कोणाक जातलो हें सांगूंक शक्य ना. पण हे जावंक जायना म्हणून हांव परत रिपीट करता आमी इनिशिएटीव घेवया. प्रामुख्यान ह्या मांद्रे मतदारसंघाची जनतेची काळजी घेवप ह्या आमदाराच्या ह्या नात्यान म्हाजी कर्तव्य आहा, जबाबदारी आहा. मास्क जाले परत फाटीं व्हेजिटेबल आनी परत सॅनिटायझर सगळ्यांक आमकां प्रोवायड करून दिता. तशेंच आमच्या खुबशे भाईन आमकां हेल्प केल्ली आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतलें तें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.